पुजान पळय तुमचेर आरोप केला, कितें आहा भितर तथ्य? तुमचें नाव येता. नो कॉमेंट्स. कॉमेंट्स म्हणजे कित्याक कॉमेंट्स ना? आरोप जाता न्ही तुमचेर. आरोप जाता तुम्ही अधिकारी आहे. कॅश घेतल्यात म्हणान तुम्ही जॉबाक. नो कॉमेंट म्हणजे काय अशें आसता. नोंद म्हणजे कितें तरी आसा अशें दिसता न्ही. कितें ॲक्शन घेतले? जर तिने समज त्यांनी खोटे आरोप केले जाल्यार तुम्ही कितें ॲक्शन घेतल्यात? हय, ॲक्शन घेतल्यात कितें? ऑफिसर न्हू तुम्ही आता, नंबर 1चे ऑफिसर. कितें म्हणटात? पूजान आरोप केले तेतून तथ्य आसा. लोक म्हणटात तथ्य आसा, तुम्ही कितें म्हणटात? लोक म्हणटात तथ्य आसा न्हू. तुमचें कितें म्हणणें? की उलोवपूच ना, मौन व्रत धारण केल्यात? कितें म्हणटात? उलया. उलया न्हू, सांगा न्हू. तुम्ही ना भितर त्या प्रकरणान ते आरोप तुम्ही जॉब दितात तर ऑफिसर जॉब दितात काय सरकार जॉब दिता? तुम्ही डायरेक्ट आरोप केलात न्हू तुमचेर. तुमचेर आरोप केले. हा, सांगा. उलय उलय. मौन व्रत धारण केलं दिसता तुम्ही. अधिकारी म्हणजे उलोवंक जाय न्हू. ऑफिसर येतो व्हडलो मरे, क्लास 1. तुमकां अधिकार आसा दिवपाक जॉब. काय तुम्ही ते खोटे आरोप म्हणून कितें फुडें हे करताल्यात? तिचेर ॲक्शन जातली पुजाचेर? हे करतले की आपल्याचेर आपले नाव घेतल्या म्हणून बी. काय तुमकां खंयच्या मंत्र्यान सांगला उलय नाका, प्रतिक्रिया दिनाका म्हणून? मंत्र्यांचो बी तुमकां काय सपोर्ट बी आहा तसो म्हणजे सांगा नाका सध्या आमी मागीर पळय बी अशें कितें. तुम्ही पळयतात GNH.